येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. मारामारी आनी लूटमारी करपी तिगांक उखल्ल्या म्हापसा पुलिसांनी. पिस्तूल वापरून धमकी दिल्ल्याची पुलिशेंत आयिल्ली कागाळ. मडगांवच्या ॲक्सिडंटात 4 स्कूटरवाले गंभीर जखमी. ट्रकान दिली धडक. जखमींचेर हॉस्पिटलात उपचार. फुडले 2 दीस पावसाचे थैमान. पावसाक मेळटलो वादळ आनी गडगडाचो सांगात. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतांची कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा पुलिसांनी मारामारी आनी लूटमार करपाच्या गुन्यांवा खाला 3 जाणांक अटक केल्या. तिगांयनी आपणाचेर हल्लो केलो आनी आपल्यो सगळ्यो वस्तू लुटचे पयलीं पिस्तूल वापरून धमकी लेगीत दिली अशी कागाळ एका मनशा कडल्यान पुलिसांक मेळ्ळी. हो मनीस घरा वता आसतना 3 जाणांच्या पंगडान आपली गाडी वापरून ताका एका कोनशाक व्हेलो. नार्कोटिक्स अधिकारी म्हूण सांगून ताचेर हल्लो करून ताका लुटलो. हे घडणुके उपरांत ह्या पंगडान म्हापशेच्या एके बँके लागसार फारपेट केल्ल्यान वाठारांतले लोक अजापीत जाले. हे घडणुकेंत कोणाक दुखापत जावंक ना. पुलिसांनी तांचे आड FIR दाखल करून लुटमार करतना वापरिल्लें पिस्तूल आनी वाहन जप्त केलां. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. सेगीत कितलीशींच वरां लायट गायब करपाची पोरणी परंपरा भाजपा सरकारान चालूच दवरल्या. जेन्ना लोक वीज खात्या कडेन कागाळ करपाक फोन करतात तेन्ना तांचो फोन केन्नाच लागना ही ताचेकय व्हडली परंपरा. पूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक विचारले तेन्ना ताणें ही परंपरा मान्य करपाक न्हयकार दिलो. परत परत वचपी लायटीक लागून गोंयचे चडशे वाठार वरांची वरां काळखांत उरतात. पर्यटन क्षेत्र आशिल्ल्या दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी उश्णतायेक तोंड दिवचें पडटा. काल कळंगुटे रातच्या वेळार लायट गेली ती 6 वरां येवंकच ना. गोंयांत लोड शेडिंग ना असो दावो सुदिनान केला. लोड शेडिंग जावचें न्हय हे खातीर अधिकाऱ्यांक आदेशय दिला. वीज कापपाच्या प्रस्नाचेर उपाय काडपा खातीर वीज खात्या कडेन 1991 हेल्पलायन क्रमांक आसा. पूण ही लायन सेवे भायर आसा. ह्यो हेल्पलायनी लँडलायनाचेर काम करतात. नेटवर्क कनेक्शन सारकें आसना अशें सांगून वीज मंत्र्यान पळवाट काडल्या. म्हाका दिसना खंय लोड शेडिंग आसा उगीच कित्याक उलोवचें. लोड शेडिंग जर कोणी खंय आसा म्हाका कंप्लेन करची. पर्सनल म्हाका SMS धाडचो फोन सुद्दां करूं नाका. हांव ताजेर एक्शन घेता. कारण आय हॅव टेकन एफर्ट्स टू बाय 120 मेगावॅट फ्रॉम ओपन मार्केट. म्हाका दिसता एकूच भारतांत एकूच मंत्री आसतलो डायरेक्ट 12 रुपयांनी ते 8 ते 12 रुपयांनी हो जो विजेचो दर आसा तो ठरून बाय करून लोकांनी. म्हाका डिटेल दिया तसले हांगा येवन कितें प्रश्न म्हाका विचारचे न्ही. तुमचे जर खरेंच कितें आसा म्हाका रिटर्न दिया. हांव 2 दिसां सांगचें न्ही. हांवें लोड शेडिंग बंद केला माया. हांव एकूच मंत्री. हांव अभिमानान सांगता एकूच मंत्री भारतांत जाणी इमिडिएट डिसिजन घेवन मुख्यमंत्र्याच्या साह्यान हें केलें. कोणाचे फोन लागले सगळ्यांचे तशेंच आसा. गोंयांत नेटवर्कूच तशें आसा जाल्यार कितें करता. तुमकां सद्दां आपयलें जाल्यार तुमी येना केन्ना तेंय आसा. प्रत्येक कडेन हे गोश्टी सगळ्या संवसारांत चल्ल्यात. त्यो सगळ्यांनी जर सारके वागले जाल्यार सारकें जावपाचें. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान अमर चावरिया. नावेली जंक्शनाचेर जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात 4 स्कूटरवाले गंभीर जखमी जाल्यात. तांकां हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. नावेली जंक्शना वयल्यान एक ट्रक येतालो जाल्यार 4 स्कूटरवाले ट्रॅफिक सिग्नलाचेर थांबिल्ले तेन्नाचो एक्सिडंट जालो अशें पळोवप्यांनी सांगलें. मडगांव पुलिसांनी तपास सुरू केला. आज दिसभर तुमी जे आसात एक्सिडेंट आजच कितले एक्सिडेंट जाले ते पळय. आज जवळ जवळ 3 एक्सिडेंट जाले कडेन आसात. तेतूंतले आमी तुमकां 2 आज दाखयतात. काल एक्सिडेंट जालो कोयर जाले, तुऱ्यां जालो, कुळी जालो, बाळ्ळी जालो, करमर घाटार जालो. म्हणटकीर हे जे एक्सिडेंट आसात हे जायत आसात. हेका कोण जबाबदार हे पळोवपाचें काम जे आसा हे पुलीस डिपार्टमेंटाचें आसा. दुसरें आज जो एक्सिडेंट हांगा जाले कडेन आसा तुमकां आमच्या फाटल्यान पळयतात. जो एक्सिडेंट जाले कडेन आसा हो जो ट्रक जे मडगांवच्यान येतालो आनी मडगांवच्यान येवन जेन्ना वेस्टर्न बायपास आनी नावेलीचे जे जंक्शन म्हणटा आमी NH-17 ह्या जंक्शनाचेर सिग्नला फुड्यान रावले कडेन आसतना तेणे 4 मोटरसायकल्यो आनी 1 मारुती व्हॅनान टक्कर मारली. आनी ह्या टक्करीक जो 4 जण जे बायकाचेर बसून आसले ते सिग्नल पडले म्हूण राविल्ले जे इंजर्ड जाले. गोवा 365 खातीर नावेली जंक्शना वयल्या रमेश नायक रावत. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोना महामारीक लागून 2 वर्सां बंद आशिल्ली राज्यांतली रेस्टॉरंटां आतांच खंय तरी परत आपलो वेवसाय थाटपाक लागिल्ली, पूण तांकां म्हारगाय जाल्ल्या भाज्यांनी घाम काडला. कांय जाण लुकसाण सोंसून वेवसाय करतात, जाल्यार जायत्या जाणांनी कर्मचाऱ्यांक काडून उडयल्यात. थोड्यांनी गिरायक उणें जावपाच्या भंयान आपले दर वाडयल्यात. राज्यांतल्या रेस्टॉरंटाच्या मालकांक कितले त्रास भोगचे पडटात, पळयात आमचो रिपोर्ट. इंधनाचे दर वाडले आनी उपरांत लागीं लागीं दरेक वस्तूचे दर वाडले. आतां गोंयकारांक आवडट्यो भाज्यो खावप कुस्तार जाला. 1 किलो टोमाटाचे दर सुमार 100 रुपया जाल्ल्यान राज्यांतले रेस्टॉरंट धनी चिंतेंत आसात. 2 वर्सां कोविडाक तोंड दिवचें पडल्या उपरांत आतां तांकां भाज्यांच्या वाडट्या दरांक तोंड दिवचें पडटलें. आज आमी आसात ते मार्टीन पॅलेस धर्मापूर आनीक कोलवा ह्या जाग्याचेर आसात. इवन बाणावले यांचे आनी रेस्टॉरंट आसात. तर आज आमी तुमकां दाखयतात की जी खावपाची वस्त जी आसा, जी तेल आसा, टमाट आसा, कांदे आसात, बाकीची भाजयेची जी रेट आसा ही खंय तरी वाडले कारणान हांगा आमच्या फाटल्यान पळयतात की जे कोण ट्युरिस्ट हांगा येताले ते खूब कमी येतात. पूण कितें आसा की तेंचे कडेन जे आयटम ते खाताले, जे सालाड खाताले, 2-2 प्लेट घेताले, 3-3 घेताले, ते आतां खंय तरी कमी जाला. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार हांगा रेट वाडले कडेन आसा आनी ही रेट आसा ती डेली वाडटा आनी डेली वाडले कारणान हांगा खंय तरी ह्या रेस्टॉरंट वाल्यांक खूब त्रास जाता. एक वटेन आतांच आमी जी मार्टीन पॅलेस आसा तेजे कडेन आमी आतां तेजो जो ओनर आसा तेजे कडेन उलयले कडेन आसा. तो म्हणटा की ते डेली रेट न्यू चेंज जाता आनी न्यू चेंज जाल्ले कारणान आमकां खंय तरी खूब त्रास जाता. कित्याक कोविडांतल्यान आतां पयरूच भायर सरता थंय आसा. पक्क करून ही जी रेट आसा ही वाडली. पेट्रोल वाडले, डिझल वाडले, हे सगळीचे जी तेलाची जे नॅचरल आसा ते वाडले कारणान हांगा खुबशे ह्या रेस्टॉरंट वाल्यांक खूब त्रास जाले कडेन आसा. तेणी सांगला की खंय तरी आमकां एक सोल्युशन काडचें आनी की कोविडाच्या ह्या हेजेर ही रेट तरी रिजनेबल दवरची म्हणून. आतां म्हारग जालें न्ही, आमकां कांय म्हारग सेट करून म्हारग करपाक मेळना. तशें दिवचें पडटा. पूण ही भाजी बिजी सगळी म्हारग जाल्या आनी ती आतां मातशें प्रॉब्लेम जाता. हेका लागून आमकां रेट काय वाडोवपाक मेळना सेट करून. आनीक ती भाजी गव्हर्मेंटान जाता ती सवाय करपाक जाय. सवाय म्हणजे तेजी रेट इकॉनॉमी पळोवन, सिच्युएशन पळोवन हें करपाक जाय कशें कितें आहा तें. आनीक आमचे आतां कामदार आसा, हॉटेलां कामदार आसा, कितें जाता ते आनी तें परवडना तें आमकां तांकां पेमेंट घालपाक जाय, करपाक जाय कितें. पूण आमचे हें तशेंच आहा, भाजी म्हारग जायत वयता. तुमचो रेट तसोच आसा? आमचो रेट तसोच आहा. तें मातशें गव्हर्मेंटान पळोवचें. तेजे रेटाची मातशी भाजी रेट मातशी कंट्रोल करची. भाजी रेटाची सवाय करची. भोवतेक वस्तू वाडल्यात, तातूंत टमाटाचे दर मळबाक तेकिल्ल्यान रेस्टॉरंट उद्देगात भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण जाल्या. फायद्याचें प्रमाण सामकें उणें जाल्ल्यान रेस्टॉरंट मालकांक 2 गजाली मदल्या खंयच्याय एका गजालीचो आदार घेवचो पडटा. खर्च कापप वा कर्मचाऱ्यांक काडून उडोवप. The rates of vegetables are shooting day by day. It is and you know that we are all concerned. Why? Because most of the vegetable which is used, it is used by the hoteliers. The hoteliers, they carry out all the dishes wherein tomato, either you take it, go for non-veg or you go for a veg. The price of tomato has clearly eaten us up. Now at the same time, because of vegetables, we cannot increase our prices also. Then as such, after COVID, we are losing we have lost a lot of business. There is no business, there is no income to hoteliers. Even there are hoteliers who have reduced their staff because of the hike in prices. We cannot pay the earlier salaries what we were paying to our cooks and waiters and dishwashers. It's very difficult to survive. Actually, nowadays, a hotel industry is becoming a sinking industry. लक्झरी हॉटेलां आनी चेन स्क्रॅप करपाक यशस्वी जातात जाल्यार दरांत वाड जाल्ल्यान बारीक रेस्टॉरंटांत सगळ्यांत चड धपको बसला. कोरोनाच्या काळात कांय कुटुंबांनी चलयिल्लीं ल्हान हॉटेलां अजून सारकीं उबी जावंक नात. अशा वेळार वेवसाय सांबाळपाक वस्तूंचे दर वाडोवप होच तांचे कडेन एकोडो उपाय आसा अशें दिसता.
जर आता पळय तुमचे सगळे तुम्ही सगळे करता हाजी तुमची सामोसा रेट आहा ती जर रेट वाडयली जाल्यार कितें जातलें? वाडयत जाल्यार आनी मग रेट आमच्या ह्या गांवां असल्या कारणान लोक आनी व्हरपाकय येवपाचे ना रेट वाडत जाल्यार सामोसा रेट कितें आहा? परवडपाना. सामोसा आमी 15 रुपयांनी दिता, बटाटो 15 रुपये दिता, मिरची 15 रुपयांनी प्लेट दिता, भाजी 30 रुपयांनी. परवडना नाल्यार परवडना तरी परवडना. मसाल्या सगळीच महागाई झाली आणि मसाल्या बिसाल्या लागून तरी परवडत ना ती फुल मसालाची भाजी करता. कितें सूट मेळपा जाय तुमकां? कितें गव्हर्मेंटान कितें हे काडपा जाय बारीक हॉटेलवाल्यांची इतली म्हारगाय वाडली ताका. हॉटेल वेवसायाक व्हड लुकसाण जावपाक लागलां जाल्यार थळावे लोकूय भाजयेच्या दरवाडीक लागून चिंतेत आसात. If you go in the market, vegetable market, today we see these rates of tomatoes, how much it has been increased, 100 rupees per meter, 100 rupees per kilo, which the tomato we used to get it for 14 rupees to 15 rupees per kilo. But now, I would like the concerned authorities daily to go in the market and check their rates, at what rates they are buying these tomatoes, potatoes, onions, vegetables from Belgaum or from other parts of the state which come to Goa. And see at what rate they are selling. I would like the concerned authorities to keep a strict watch, especially because of the common man and poor people, so that they can buy all these things, daily items which they take for their necessities for daily. It should be a comfortable rate for them. आता तुम्ही पळयतले टमाटो 100 रुपये किलो, वालपापडी 120 रुपये किलो दिल्या, म्हाका 150 वयल्यान 120 सारकी आयल्या. तरी म्हारगाय कित्याक? हाजेर रेट जो नियंत्रण आहा ते सरकाराचे कित्याक ना? आज तुम्ही गॅसूय पळयतले, गॅस वाडला, पेट्रोलय वाडला. आज भाजी गोरगरिबाची ताटातले अन्न हे डेलीचे ते जर इतले म्हारग जावपाक लागले जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें? तुम्ही एक काम करा, तुम्ही 40 आमदार जे गोंयांत निवडून आयल्या ते कोणा लागून आयल्या? आमकां लागून आयल्या. जाल्यार विधानसभेत जर वचत जाल्यार थंय 1 रुपया च्या आसा, 8 रुपया नॉन व्हेज जेवण आसा, इसवणाचे पोस्ताची जेवणां 8 रुपया आसा. हे कित्याक? तुमकां इतले सवाय आनी आमकां इतले म्हारग कित्याक आमी खावपाक जाय? कारण तुमकां सवाय खावपाक आमकां म्हारग तुम्ही करता जाल्यार आमकां सांगा. 40 आमदारांकडे विनवणी आसा की हेजे तुम्ही गोरगरिबांक लुटपाचे उठल्या, तुम्ही हे मातशें कमी करात. हे रेट जे आसात, रेट वाडले 80 रुपया 90 रुपयाचे किलो टमाट जाले, गरिबांक खावचें पडटा. ते मातशें गोवा 365 खातीर नावेली, कुट्टरी आनी फोंडेच्यान रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार आनी कृष्णा नायक. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अनुसूचित जाती जमाती बरोबर अल्पसंख्यांकांचो आर्थीक आनी सामाजीक दर्जो वाडोवपा खातीर काँग्रेस वावुरतली. 24तले लोकसभा वेंचणुकेत 2 सीट जाल्यार 2027तले विधानसभा वेंचणुकेत 27 सीट जिखून हाडपाची मोख दवरल्या, काँग्रेस अध्यक्षान सांगलें. काँग्रेसीन वेगळे तरेन काम करपाक सुरवात केल्या. गोंय मुक्तीचें 60वें वर्स हुंपल्या उपरांत लेगीत कांय समाजीक घटक उपेक्षीत उरल्यात. तांचे खातीर ग्रासरूट लेवलाचेर काम करतले, काँग्रेसीच्या जाळवणदारांनी सांगलें. सो आमी 40 मतदारसंघान वी आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट इन आवर ऑर्गनायझेशन. सेकंड इज 2 in 24, दॅट इज दोन्ही लोकसभा सीट 2024 जिखपाचे. आणि तिसरे is 27 in 27 minimum. This is our main संकल्प आणि टार्गेट. डिसएडवांटेजेस म्हणटा आमी तांकां इन द फॉर्म ऑफ OBC जावं SC ST मायनॉरिटी म्हणटा अशे टॅग पडिल्ले आसा. 60 वर्सां गोंयांत तरी 60 वर्सां लिबरेशन जावन 60 वर्सां जालीं क्रॉस. लिबरेशन एट 60, गोवा एट 60 म्हणटा आमी. हें सेलिब्रेट करता आसतना सुद्दां ह्या लोकांचो दर्जो खंय आसा, आर्थीक दर्जो खंय आसा, सामाजीक दर्जो खंय आसा हाचेरूय विचार करून तांकां ग्रासरूट लेवलांतल्यान, ब्लॉक लेवलांतल्यान, मागीर बूथ ब्लॉक अशें करून डिस्ट्रिक्ट आनी PCC लेवल पर्यंत अशें मजबूत करपाचें, तांची सेल्स कशी स्ट्रॉंग करपाची. कित्याक सामाजीक न्याय म्हणटा तो रायट फ्रॉम फ्रिडम, इंडियेचें फ्रिडम जाला तेन्नासान काँग्रेस पक्षानूच चडांत चड सामाजीक न्याय, सोशल जस्टीस दिल्ली आसा ह्या लोकां खातीर. आनी तांकां कशें स्ट्रॉंग करपाचें, तांचे वर्ग कशे स्ट्रॉंग करपाचे हाचेरूय लक्ष घालून तांचे खातीर आमी असो एक डिसिजन घेतला. काँग्रेस सोडून गेल्ल्याक परत तिकेटी दितले हय ह्या प्रस्नाक ना अशीच जाप पाटकारान दिली. जे कोण पक्ष सोडून गेल्यात ते घर वापसी करता आसतीत जाल्यार येवकार, पूण त्या 10 जाणांक तिकेटी कश्योच मेळपाच्यो नात. पूण हे खेपे मात लोकसभेचे आमचे उमेदवार वेगळेच वेंचतले, अमित पाटकारान सांगलें.
So even if anybody wants to join Congress party, work as a karyakarta, work in strengthening the party is always welcome. But like he said, जे 10 जाण आसा, जे 10 जाण गेल्ले, जे लोकांनी डिफेक्शन केले, तांकां परत ticket is not a, that doesn't arise. That question will not arise. But if they want to join and work as a karyakarta, they are always welcome. One thing I can assure to the people of Goa that this time both our candidates, north as well as south, we will announce them much prior. I mean, we'll give enough time so that they can go meet people, and we'll give good candidates. I mean, obviously we have a sitting MP in south. Regarding north, we will come up with the candidate much early, not like declaring at last moment and 2 महिने असतात त्यांना. काँग्रेसीचे आनीक 5 जाण फुटपाचे आसात ह्या भाजपान केल्ल्या विधानाकय प्रदेशाध्यक्षान जाप दिली. कितें सांगलें पळयात. Problem is they are scared that तांचे 5 जाण वता. So that's why they are targeting more 5. This is the real story. To tell you, there's so much of infighting between them, two leaders, that one guy knows that 5 will go with him. So Congress supported government now, sir. Let's see. I don't want to comment on that, but the reality is तांची चूक लिपोवपाक they are just trying to fool the public and people of Goa and try to create a disharmony among workers of Congress. But the real fact is, I think 5 of their MLAs are looking to shift. Probably that's why they want another 5. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. मडगांव नगरपालिका मंडळ मडगांवचे फामाद होली स्पिरीट फेस्त मनोवपाक सज्ज जाला. फेस्ताक येवपी लोकांक कसलीच अडचण जावची ना, नितळसाण उरतली हाची पालिका दखल घेतली. प्लास्टिका विशीं विचारल्या प्रश्नाक जाप दितना प्लास्टीक वापरप वा ना वापरप हे पुरायेन विक्रेत्यांचेर अवलंबून आसा, नगराध्यक्षान सांगले. मडगांव नगरपालिकेन SGPDA मैदाना मुखार फेस्ताची स्टॉलां घालपाचेर मर्यादा घातल्या. फेस्ताक विक्रेत्यांक फी घेवन 2x2 स्टॉलां दितले. स्टॉलांचे वांटप आनी वेळ पळोवपा खातीर मुख्य अधिकारी, वॉर्ड कावन्सिलर आनी थळव्यांचो आस्पाव आशिल्ल्यो समित्यो स्थापन केल्यात. हे फेस्त गर्देबगर जावचें, येरादारीचे त्रास जावचे न्हय ह्या खातीर यत्न सुरू आसात, अध्यक्ष आनी नगरसेवकांनी सांगले. हे फावटीन म्युनिसिपॅलिटी मार्किंग करता, स्टॉल्स बी मार्क करून दितले आमी. अरेंजमेंट सायज वायज आसा, 2x2 मार्किंग आसतले आमचे स्टॉल्स. चार्जीस आनी सॅनिटरी डिपार्टमेंट आहा, टॉयलेट्स बी ते तुगेले मोबायल टॉयलेट आसता न्हू ते आसतले. कमिटी दिस टायम अपॉइंटेड बाय द CEO. सो द कमिटी आमचो चेअरमॅन ऑल्सो आसतलो, कावन्सिलर ऑफ दीस वॉर्ड आनी 1 रेजिडेंट ऑफ दीस वॉर्ड आनी आमचो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी आमचो आसतलो मार्केट इन्स्पेक्टर. सो दॅट वील बी अ टोटल मेंटेन करतले आमी टायमिंग्स आनी अबाउट दॅट आमी दिवपाना टायम फॉर 10 o'clock 10:30 आसतलो. तशें तुमी पयर हिंगा हेचे पिडेन प्लास्टीक बॅनाचे अवेरनेस प्रोग्राम केलो, ते हिंगा फेस्ताक तुमी कशें इम्प्लिमेंट करता? वील टेल ऑल द स्टॉल्स आमकां नाका प्लास्टीक, यू हॅव टू इदर यूज द कॉटन बॅग नाल्यार मायक्रोन ते 40 वा मायक्रोन आसा तो प्लास्टीक. आनी कोणी असं बिलो आसल्यार कितें तुमी फायन बी करतले प्लास्टीक? फायन बट वील इन्स्ट्रक्ट देम नॉट टू यूज. प्लास्टिका लागून तुमी म्हाका हें केलां की प्लास्टीक कोण काडून व्हरतलो आनी हें म्हण. लास्ट आमी प्लास्टिकाक लागून जायतें हें केलां. आमगेलो इवन आमगे चेअरपर्सन लिंडन तेणें आमकां घेवन एलोंग विथ कावन्सिलर्स सगल्यांनी आमी आख्या मार्केटान रावंड मारलेलो, आमकां नाका प्लास्टीक म्हण. सो म्हाका दिसता आमगेल्या चेअरपर्सनाक हे फावटी चड इंट्रस्ट आसतलो की प्लास्टीक विकताय तेंक हें करपाक. आनी म्हाका दिसता आमगेले मार्केट इन्स्पेक्टर जे आहाय तेणी एवरीडे एक्टीव रावपा पडटलें, कित्याक जेन्ना प्लास्टीक फ्री म्हणून आमी बॉब मारताय जाल्यार तेणी हें चड इनिशिएट घेवपा जायो, हेंकां रेट मारपाक येवन. प्लास्टीक आसपाना हें म्हज्यान सांगपा जायना, पूण म्हाका दिसता आमगेले मार्केटचे इन्स्पेक्टर आहा जे कोण हे मारपा येताय तेंकां रेट मारपाक, जे फायन घालपाक, तेणी चड एक्टीव रावपा पडटलें की प्लास्टीक म्हणल्यार आमकां नाका म्हण. सॅनिटेशन बारीक प्रॉब्लेम आसता. थर्ड इज जो क्रावडींग जाता आनी जे एंट्री टू माडेल एरिया आनी ते रोड ब्लॉक जाता. सो हे फावटी आमी COकूय सांगलां आनी वी आर ट्रायंग टू डू विथ द एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपालिटी भितर ट्राय टू रेग्युलेट एंड कीप दीस एरियाज इन कंट्रोल. मेन इज माडेल सुमोन भायर सरता भितर सरता रेसिडेंट्साक त्रास जाता. सो आयज जेन्ना स्टॉल मार्किंग करता आमी मातशें लक्ष घालपाक गेले टू सी दॅट रोड्स एंड एंट्री पॉयंट्स आर क्लियर. नाजाल्यार त्या एंट्री पॉयंट्सा भितर समज स्टॉल तेंकून घातले मरे सगळें रस्त्यार वता. पार्किंग ऑल्सो वी आर ट्रायंग टू रेग्युलेट, मे बी एट द एंड्स वी आर ट्रायंग टू गिव, बट कितें वी रिक्वेस्ट कॉपरेशन फ्रॉम पीपल.
फेरीन भितर जो लोक येता मरे तेमी मातशें कितें सिवीक सेन्स दाखोवपाक जाय. एक फावटी सांगल्यार सुद्दां न्ही इवन कोणा ट्रॅफिकाक दवरल्या आनी कितें थोडे इवन म्युनिसिपालिटी कोण वर्कर बी कोणें दवरल्या आनी सांगता मरे लोक आयकना, रस्त्यार गाडी लायता आनी भितर वयता. सो लोकांनी मातशें कितें दवरपाचें की पार्किंग ऑन द रोड बी हॅव टू एवॉयड. दिस इज रिक्वेस्ट टू द पब्लीक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मंगळुरा लागसारच्या पानंबूर बिचार हालींच जाल्ले इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंगात गोंयच्या 2 चल्यांनी 2 भांगरा पदकां मेळयलीं. पदकाच्या क्रमवारी प्रमाण तमिळनाडू आनी कर्नाटका उपरांत गोंय 3ऱ्या नंबरार आसा. गोंयचे 16 वर्सां पिरायेचे साकर बनारसी आनी 14 वर्सांचे सोफिया शर्मा ह्या दोगांयनी भांगरा पदकां गळ्यांत घालून घेतल्यात. 3 दीस चलिल्ली हे सर्तींत पुराय भारतांतल्यान सुमार 100 सर्फर्स वांटेकार जाल्लीं. सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आनी मंत्रा सर्फ क्लबान जोड पालवान ह्या ओपन सर्फिंग मेळ घडोवन हाडलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण ह्या सप्तकाच्या शेवटाक कांय वाठारांनी गडगड घालत आनी वेगवान वाऱ्याच्या सांगतान पावस झडटलो. जोगल्या वेळार लोकांनी झाडां पोंदा वा बिल्डिंगे पोंदा रावचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आयज कांय वाठारांनी हलकोसो पावस पडूं येता. पावसाक लागून हवामानात थंडाय जाणवतली. चडावत तापमानान 2 डिग्रीन उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळटलो. जाल्यार आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 6 जून मेरेन थोडो भोव पावस. आयज जोगलां गडगड आनी नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365चे आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.